नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बिहारात आघाडी सरकाराचे मुखेल घटक पक्ष जदयू आणि राजद मदीं फूट, राजकीय हालचालींक नेट। मुखेलमंत्री नितीश कुमार खंयचेय खिणाक भाजपाच्या तेक्यार नव्यान सरकार करूंक शकतात अश्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्लीत करियप्पा मैदानाचेर एनसीसी पीएम रॅलीत वांटेकार, कॅडेट्सांक मार्गदर्शन। देशभरातले 2200 कॅडेट्स, विदेशी कॅडेट्स, 400 सरपंच, आपमजत बायला गटाचे प्रतिनिधी वांटेकार। भारतीय जनता पक्षान लोकसभा वेंचणुकेची तयारी केली सुरू। 23 राज्यांनी प्रभारी आणि सहप्रभाऱ्यांची नेमणूक। गोय भाजपाचे वेंचणूक प्रभारी आशिष सूद। महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलन पाटील हांणी घेतले फाटी। मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांच्या हाजेरेत उपास सोडलो। आरक्षणाविशीं सरकाराचो अध्यादेश। आणि गोयात कला संस्कृती खाते आणि अस्तंत विभागीय सांस्कृतिक केंद्राच्या पालवान लोकोत्सव 2024 सुरू। लोकांनी उत्सवाचो, प्रदर्शनाचो आणि खरेदीचो आनंद घेवचो, मुखेलमंत्र्यांचो उलो। आता खबरो विस्तारान। बिहारात सरकाराचे मुखेल आघाडी घटक पक्ष जदयू आणि राजद मजगती फूट पडिल्ल्यान राजकीय अस्थिरता तेंगशेर। मुखेलमंत्री नितीश कुमार खंयचेय खिणाक राजीनामो दिवन भाजपाचे तेक्यार परत मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेवंक शकतात अशी खबर पातळ्ळ्या। फाटले 24 वरांत राजकीय हालचालींक नेट आयला। जदयू, राजद आणि काँग्रेस पक्षाच्यो वेगवेगळ्यो स्वतंत्र बसका आयज पाटणात जातात। जदयूच्या गाबो गटाची बसका जाली। 243 आमदारांचे विधानसभेत बहुमता खातीर 122चे बळगे जाय। जदयू कडेन 45 जाल्यार भाजपा कडेन 78 आमदारांचे बळगे आसा। युती केल्यार बहुमताचो आंकडो काठार पार जाता। दुसरे वटेन बिहार विधानसभेत सगळ्यात मोठो पक्ष आशिल्ल्या राजद कडेन 79, काँग्रेसीचे 19 जाल्यार दाव्यां कडेन 14 आमदारांचे बळगे आसा। बहुमताक राजद प्रणीत आघाडीक 7 आमदारांचे बळगे उणे पडटा। हे फाटभुंयेर राजकीय हालचालींक नेट आयला। मात सरकाराच्या दोनूय घटक पक्षांचे फुडारी हे परिस्थितीचेर अधिकृत कांयच उलोवंक तयार नात। मात अनिश्चिततेचे वातावरणाचेर जदयू आणि मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी आपली भूमिका जाहीर स्पश्ट करची अशी मागणी सरकारांतल्या आणि विरोधी पक्षांचे फुडारी करीत आसात। भाजपाचे केंद्रीय प्रभारी विनोद तावडे आयज पाटणात पावले। लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर आमदार खासदारांचे बसके खातीर आपूण पाटणात आयला अशें तावडे हांणी सांगला। भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश कार्य समिति, सभी सांसद और सभी विधायकों की बैठक है। उसमें लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने तय की है वो बिहार में कैसे होगी, क्या होगी, सांसदों के अपने क्षेत्र में उन्होंने क्या करना है, विधायकों का लोकसभा में कैसे योगदान रहेगा, इन सब बातों को लेकर आज चर्चा होगी। सरकाराचो घटक पक्ष राजद विधिमंडळ गटाची बसका पाटणात जाली। सध्याची राजकीय परिस्थितीत कसलोय निमाणो निर्णय घेवपाचो पुराय अधिकार विधिमंडळ गटान पक्षाचे मुखेली लालू प्रसाद यादव हांका दिल्यात। पक्षाचे फुडारी मनोज झा हे विशीं बसके उपरांत खबराकारांकडेन उलयले। चर्चा होगी, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत करियप्पा परेड मैदानाचेर एनसीसी पीएम रॅलीत वांटेकार जाले। एनसीसी संचलनाची प्रधानमंत्र्यांनी पळोवणी करून सलामी घेतली। या सुवाळ्यात प्रधानमंत्र्यांनी मार्गदर्शनूय केले। सुवाळ्यात अमृतकाल की एनसीसी हे संकल्पनेचेर सांस्कृतिक कार्यावळूय जाता। अमृत पिढीचे योगदान आणि सबळीकरणाविशीं ही कार्यावळ आसा। प्रधानमंत्री उत्कृष्ट कॅडेट्सांचो भोवमान या सुवाळ्यात जाता। देशभरातले 2200 कॅडेट्स आणि हेर देशांचे 24 कॅडेट्स ह्या रॅलीत वांटेकार आसात। खेरीज देशभरातल्या देखदेणी कामगिरी करपी 400 ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि 100 बायला आपमजत गटांचे प्रतिनिधींचो या सुवाळ्यात वांटेकार आसा।
दिखाया कि भारत की बेटियां कितना बेहतरीन काम कर रही है। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां किस प्रकार हर सेक्टर में नए आयाम गढ़ रही हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में भी ये पहला अवसर था जब इतनी बड़ी संख्या में विमेन कंटिजेंट ने हिस्सा लिया। आप सभी ने शानदार परफॉर्म किया। आज यहां अनेक कैडेट्स को पुरस्कार भी मिले हैं। कन्याकुमारी से दिल्ली और गुवाहाटी से दिल्ली तक साइकिल यात्रा करना, झांसी से दिल्ली तक नारी शक्ति वंदन रन, 6 दिन तक 470 किलोमीटर दौड़ना, यानी हर दिन 80 किलोमीटर दौड़ लगाना यह आसान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मुंबईत चालू जाल्ल्या संसदीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिशदेक व्हिडिओ संदेशावरवीं मार्गदर्शन केले। भारताच्या संविधानाचो 75 वर्साचो प्रजासत्ताक दिसाचो सुवाळो जाता आसतना ही परिशद जाता। हे खातीर प्रधानमंत्र्यांनी सभापतींक परबी भेटयली। संसदेत संसद वांगड्यांचो वेव्हार, वागणूक आनी वागणुकेच्यो मर्यादा हे विशीं ह्या परिशदेत चर्चा जावची आनी सुचोवण्यो तशेंच शिफारशी येवच्यो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सुचयलां। आपल्या सरकारान रद्द केल्ल्या 2000 कालबाह्य कायद्याविशीं प्रधानमंत्री उलयले। साथियों, पीठासीन अधिकारियों की इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारी संविधान सभा से सीखने को बहुत कुछ है। संविधान सभा के सदस्यों के सामने इतने सारे विचारों, विषयों और मतों के बीच एक राय बनाने की जिम्मेदारी थी और वो उस पर खरे भी उतरे। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पीठासीन अधिकारियों के पास यह अवसर है कि वो एक बार फिर संविधान सभा के आदर्शों से प्रेरणा ले। आप सभी अपने कार्यकाल में भी कुछ ऐसा प्रयास करें जो पीढ़ियों के लिए एक धरोहर बन सके। भारतीय जनता पक्षान लोकसभा वेंचणुकेची पक्षीय पावण्या तयारी सुरू केल्या। पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी 23 राज्यांनी लोकसभा वेंचणुके खातीर पक्षाचे प्रभारी आनी सहप्रभारी नेमपाविशीं आदेश जारी केलो। ह्या आदेशा प्रमाण उत्तर प्रदेशाचे प्रभारी म्हणजे वैजयंत पांडा हांकां नेमल्यात, जाल्यार विनोद तावडे हांची बिहाराचे वेंचणूक प्रभारी म्हूण वेंचणूक केल्या। गोंय प्रदेश भाजपा खातीर आशीष सूद हे वेंचणूक प्रभारी आसतले। आम आदमी पक्षाचे फुडारी फक्त आरोप करतात, मात तांकां आरोपांचे पुरावे दिवंक जमना। पुरावे मागले काय फाट करतात। दिल्लीत आपाचे सरकार उडोवपाचो भाजपाक कट रचता असो आरोप आप करता। त्या आरोपाचे पुरावे दिवचे अशें आव्हान भाजपान आप पक्षाच्यो फुडारी आतिशी हांकां दिला। भाजपा लोकसभा वेंचणुकेचे आदी मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां अटक करूंक सोदता असो आरोप आपाचे फुडारी करतात। ईडी आपले काम करीत आसा। सोरो घोटाळ्यांत घुसपल्लो नासत जाल्यार केजरीवाल हांणी ईडीच्या समन्सांचेर चवकशेक फुडो करचो, नसती कारणां दिवन ईडी कडच्यान पळ काडची न्ही अशें आव्हान भाजपान दिलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची आकाशवाणी वेली म्हयन्याळी मन की बात कार्यावळ फाल्यां 28 तारखेर आयतारा जातली। ही 109वी आवृत्ती आसतली। प्रधानमंत्री देशवासियां बरोबर संवाद साधतले।
सकाळी 11 वरांचेर कार्यावळीची थेट वितरावणी आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाच्या सगळ्या वाहिन्यांवर जातली। खेरीज माहिती आणि वितरावणी मंत्रालय तसेच पोर्टल आणि यूट्यूब वाहिन्यांवेल्यान ही कार्यावळीची वितरावणी जातली। हिंदींतल्यान वितरावणे उपरांत प्रादेशीक भाशांनी अणकार वितरायतले। रातची 8 वरांचेरूय प्रादेशीक भाशांनी वितरावणी आसतली। आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लोकोत्सव 2024चे उक्तावण केले। राज्य कला संस्कृती खाते आणि उदयपूरच्या अस्तंत विभागीय सांस्कृतिक केंद्र हो वर्सुकी लोकोत्सव पणजे कला अकादमीचे दर्या संगमाचेर घडोवन हाडटा। या उत्सवात वेगवेगळ्या राज्यांची लोककला, लोकसंगीत, लोकनृत्य आणि हस्तकारागिरींचे प्रदर्शन असता। उक्तावणाचे सुरवेक विठ्ठल रखुमाई दिंडी जाली। लोककलाकारांक उर्बा दिवपी अशा उत्सवांचे आणि उपक्रमांच्या आयोजना खातीर मुखेलमंत्र्यांनी कला संस्कृती मंत्री आणि खात्याची तोखणाय केली। लोकांनी या उत्सवाचो, प्रदर्शनाचो आणि खरेदीचो आनंद घेवचो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो। एका वाव दिवपा खातीर सातत्यात वेगवेगळे व्यासपीठ मिळवून दिता आणि म्हणून तर पेडण्यापासूनचे काणकोण पर्यंत सगळे कलाकार मागीर ते लोककला सादर करपा खातीर, लोकसंगीत सादर करपा खातीर, लोकनाट्य सादर करपा खातीर वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे कडेन ह्या व्यासपीठाचेर येता आणि खऱ्या अर्थात बाब गोविंद गावडे यांनी म्हटले त्या प्रमाणे तांची कला ही फक्त त्यांच्या गावापुरती आणि उत्सवापुरती उरूंक ना, तर ताका राज्य पातळीचेर आणि राष्ट्रीय पातळीचेर आमी ताका वाव मेळोवन दिलो आणि खरोखरूच आजपर्यंत गोंयांतले वेगवेगळे लोकसंस्कृतीतले ग्रूप आमी राष्ट्रीय पावंड्याचेर धाडपाक शकले। ही खाशेली गजाल आसा। फाटल्या 5 वर्सांक गोंयांतले कितलेशेच लोकसंस्कृतीतले ग्रूप ह्या वेगवेगळे कडेन वचून तेंच्यांनी आपली कला सादर केली। त्या खातीर खरोखरूच तांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता। उक्तावण सोहळ्याक कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, कला संस्कृती संचालक हेवूय हाजीर आशिल्ले। कला संस्कृती मंत्र्यांचे उलोवप जाले। 4 फेब्रुवारी मेरेन हो महोत्सव लोकां खातीर उक्तो आसतलो। खरे अर्थान आदरणीय पंतप्रधान जे आसात ते वेगळ्या वेगळ्या विविध रंगांनी आमकां ताकद दीत आसात आणि म्हणूनच एक नेतृत्व जेन्ना सक्षम आसता, एक सदांच पॉझिटिव्ह जेन्ना अप्रोच आसता, त्या वेळाचेर काम करपाक सुद्धा खूप उमेद दिसता। हे म्हणजे कलाकार गेली कित्येक वर्सां आसतना आपल्या दोळ्यांत तेल घालून ह्या माचेर केन्ना आमकां परफॉर्मन्स करपाक मेळटले आणि ज्या तरेन सुंदर तुमचे आमचे जे स्वागत जे आसात ते राजस्थान त्या एका संघाने केल्ले आसात आणि एका पांडुरंगाच्या कार्यक्रमान आमची प्रियोची जी अकादमी जी आसा ताणीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत केल्ले आसा। खरें म्हळ्यार हे ल्हानशे मणकुले म्हणजे कलाकार जे आसात ते कलाकार मुखावयले आमच्या भारत देशाचे नाव रोशन करण्या खातीर आज तेंच्यांनी ही प्लॅटफॉर्म आमी तांकां उबें करून दिल्लें आसा। रस्त्यार मेकळी भोंवतल्या गोरवांक लागून कितलेशेच अपघात जातात। ह्या गोरवांनी सरकाराच्या कामधेनू येवजणेचेर घेतिल्ल्यो गायी मेकळ्यो भोंवतना दिश्टी पडटात। लोकांचो जीव म्हत्वाचो। कामधेनूच्यो गायी मेकळ्यो सोडिल्ल्यो दिसल्यार संबंधीत गोरवाकारांची कामधेनू येवजण बंद करतले आणि गायी गोरवां सांबाळ खातें ताब्यांत घेतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। सत्तरीचे नाणसाल गोशाळेची पळोवणी करपाक गेल्ले कडेन मुखेलमंत्री ही गजाल उलयले।
कामधेनूची गाय जर हाज्या फुडें रस्त्यार दिसली कामधेनूच्या वतीन घेतलेली जाल्यार तेजी कामधेनूची स्कीम पूर्णतः बंद केली वयतली. हांवें स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन दिला ताका कामधेनूच्या वतीन आनी गायो मेळच्यो ना. ओके, आनी आसा त्यो गायी तेज्यो सीज करतले. हांव म्हाज्या वेटरनरी डिपार्टमेंटाक स्ट्रिक्टली फॉलो करून लायता. खरें म्हणजे आमच्या पयलीं गांवठी गायो जी आसा तांचोच प्रॉब्लेम क्रिएट जातालो, पण कालांतरान दिसून येना ज्यो कामधेनूच्यो गायी घेतात आनी दूध काडटात आनी तांकांय रस्त्यार सोडपाक लागला. आतां पर्यंत रोड एक्सिडेंटान सगळ्यांत चडांत चड लोक गायीचेर गाडी मारून एक्सपायर्ड जावपाक लागला. आमकां मनशाचो जीव म्हत्वाचो आसा आनी तो वाटोवपा खातीर गायीक रस्त्यार सोडच्यो न्हू अशें म्हाका दिसता. आनी आसलेली जी बाकीच्यो गायी आनी बाकीचे गोवंश आसा लोकांनी सगळ्या गोशाळेंनी मेळून जर तांकां सांबाळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सिडेंटूय बंद जातले आनी बाकीचे न्यूसन्स क्रिएट जाता तोय बंद जातलो. भारताच्या 75व्या प्रजासत्ताक दिसा गोयच्या राजभवनाचेर काल सांजे येवकार सुवाळो जालो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांचे यजमानकेंत जाल्ल्या सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी विंटेज गाड्यांचे प्रदर्शन तशेंच पुस्तक प्रदर्शनाचे उक्तावण जालें. राजभवनाच्या पोन्न्या दरबार सभाघरात राज्यपालांच्या पुस्तकांचे प्रदर्शन भरिल्ले. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांची 200 प्रकाशित पुस्तकां ह्या प्रदर्शनात मांडिल्ली. ही पुस्तकां विद्यार्थी पिळगेक मोलादीक थारूंक शकतात. उक्तावण सुवाळ्याक राज्यपाल आनी मुखेलमंत्र्यांबरोबर केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो, मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल तशेंच हेर आमदार आशिल्ले. भलायकी विमो धारकांक आतां राज्य भलायकी अधिकारिणी कडेन नोंद आशिल्ल्या दरेक इस्पितळांत कॅशलेस उपचार सुविधा मेळटली. 25 जानेवारी सावन GIC म्हळ्यार जनरल इन्शुरन्स कावन्सिलाचे फुडाकारान ही सुविधा लागू जाल्या. आतां मेरेन कॅशलेस इन्शुरन्स हे फक्त पॉलिसी धारकांचे संबंदीत पॉलिसी कंपनीचे निर्धारीत वळेरेंत आशिल्ल्या इस्पितळांनीच मेळटाली. आतां दरेक अधिनोंद इस्पितळांत ही सुविधा मेळटली. विमो कंपनी आनी IRDA म्हळ्यार विमो नियामक प्राधिकरणाचे मदीं समन्वय साधपाचें काम GIC करता. GICच्या ह्या पावलान देशभरातल्या भलायकी विमो धारकांक मोठी थाकाय मेळ्ळ्या. तो इसका मतलब अगर मेरे पास 10,000 थे तो बाकी 30,000 हॉस्पिटल मेरे पास कैशलेस टाइप में नहीं थे. वहां पे अगर किसी को इलाज करवाना था तो आज वो पहले पैसे देता था उस हॉस्पिटल में और उसके बाद उसको रीइंबर्समेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास फाइल करना पड़ता था. आज के बाद ये मुमकिन हो सकता है कि जो 40 के 40,000 रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे हर इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस दे पाएगी. एक आम आदमी को खासकर गांव देहात में छोटी जगह पे कैशलेस जैसी फैसिलिटीज का फायदा लेना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि अगर आप देखें तो आज की तारीख में हम लोग की अभी भी करीबन 30 से 35% जनता अनइंश्योर्ड है ऑन दी हेल्थ साइड. तो अगर हेल्थ का जहाँ पे आपका प्रेजेंस नहीं पहुंचा है वो बेसिकली जो है एक मिडिल क्लास जो तबका है हमारा और जो सब अर्बन एरियाज में रहता है. सो वहां पे हॉस्पिटल्स के साथ अक्सर हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं टाई अप करने में थोड़ा सा पीछे रह पाई हैं. उसके कई कारण हैं, मगर जो भी हो आज के बाद 25 जनवरी के बाद ये एक ऐसा मील का पत्थर साबित होने वाला निर्णय जो आया है, जिसके लिए मैं IRDA और GIC काउंसिल दोनों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एक आम आदमी की जिंदगी में ये एक स्वास्थ्य के प्रति उनकी चेतना और लाभ दोनों को जो है एक अलग स्तर पे ले जाएगा. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणा खातीर चालू आशिल्लें आंदोलन आतां फाटीं घेतलें. एकनाथ शिंदे सरकारान मराठा आरक्षणाचे मागणे खातीर उपासाच्या आंदोलनार आशिल्ल्या मनोज जरांगे पाटील हांच्यो मागण्यो मान्य केल्यात आनी ते प्रमाण अध्यादेशाचो मसुदो जारी केला. मनोज जरांगे पाटील हांणी आयज दनपारां मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांचे हाजेरेंत उपास फाटीं घेतलो. कॅबिनेट मंत्री दीपक केसरकार आनी मंगल प्रभात लोंदा हांचे फुडारपणान शिष्टमंडळान मनोज जरांगे पाटील हांचे बरोबर राती उसरा मेरेन चर्चा केली. आंदोलनाचे मागणे प्रमाण अध्यादेश जारी केला. ह्या अध्यादेशाची प्रत मनोज जरांगे पाटील हांचे स्वाधीन शिष्टमंडळान केली. ते उपरांत आज पाटील हांणी उपास फाटीं घेवपाचें थारले आनी आयज दनपारां मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांचे हाजेरींत तांणी उपास फाटीं घेतलो.
शिक्षण मंत्रालयान उच्च शिक्षणाचेर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-2022 जाहीर केला। उच्च शिक्षणात 2020-2021 वर्सा आशिल्ली एकूण नोंदणी 4.14 कोटी वयल्यान वाढून 2021-2022 वर्सात 4.33 कोटी इतली जाल्या। उच्च शिक्षणा खातीर बायलांची नोंदणी लेगीत वाडल्या। 2020-2021 वर्सा ही नोंदणी 2.01 कोटी आशिल्ली ती 2021-2022 वर्सा वाढून 2.07 कोटी इतली जाल्या। एससी बायलांच्या उच्च शिक्षणा खातीरच्या नोंदणीत लेगीत वाढ जाल्ल्या प्रमाण 2021-2022 वर्सा 31.71 लाख इतले वाडला। एसटी विद्यार्थ्यांची नोंदणी लेगीत वाडल्या, ती वाढून आता 2021-2022 वर्सा 27.1 लाख इतली जाल्या। पीएचडी खातीरूय नाव नोंदणी 2021-2022 वर्सा खातीर वाढून 2.12 लाख जाल्या। मंत्रालय 2011 वर्सा सावन AISHB वेवस्था हाताळटा। हातूंत AISHB कडेन नोंद आशिल्ल्यो देशांतल्यो सगळ्यो उच्च शिक्षण संस्थांक आस्पावीत करून विद्यार्थ्यांची नोंदणी, शिक्षक, मुळाव्या साधन सुविधांची उत्तराखंडात पुष्कर सिंग धामी सरकार समान नागरी संहिता म्हळ्यार UCC कोड लागू करपा खातीर तयारी करता। UCC चालीक लावपा विशीं अभ्यास करून शिफारशी करूंक नेमिल्ले 5 वांगडी तज्ञ समितीची मुजत धामी सरकारान आनीक 15 शीत वाडयल्या। फेब्रुवारी 5 ते 8 मजगती उत्तराखंड विधानसभेचे खासा अधिवेशन जावपाचे आसा। हे अधिवेशनात UCC मान्यताये खातीर येवंक शकता। तज्ञ समितीचो वावर निमाण्या पावण्यार आसा। शिफारशी आयल्या उपरांत सरकार रोखडो UCC चालीक लावपा विशीं प्रक्रिया सुरू करतलो अशें मुखेलमंत्री धामी हांणी म्हळां। UCC विशीं अभ्यास करूंक धामी सरकारान वर्स 2022 सर्वोच्च न्यायालयाच्यो निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हांचे अध्यक्षतेत 5 वांगडी तज्ञ समिती नेमिल्ली। फाटल्या ऑगस्टात समितीक 4 म्हयन्यांची मुजतवाड दिल्ली, आता आनीक 15शीची मुजतवाड दिल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची विद्यार्थी, पालक आनी शिक्षकां बरोबर परीक्षा पे चर्चा कार्यावळीची 7वी आवृत्ती येत्या सोमारा 29 तारखेर सकाळी 11 वरांचेर जातली। शिक्षण मंत्रालयान दिल्ल्या ते म्हायती प्रमाण टाउन हॉल स्वरूपात दिल्ली भारत मंडपमात ही संवादाची कार्यावळ जातली। हे खाशेले कार्यावळीत 4000 विद्यार्थी, पालक, शिक्षक वांटेकार जातले। परीक्षा पे चर्चा वरवीं प्रधानमंत्री एग्जाम वॉरियर्स, विद्यार्थी, पालक आनी शिक्षकां बरोबर तणावमुक्त परीक्षे विशीं मार्गदर्शक संवाद साधतात, तांच्या शंकांचे निरसन करतात। हे खेपे 2.26 लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा पे चर्चा कार्यावळी खातीर नाव नोंद केल्या। आणि आता खबरापत्रात घेऊया आनीक एक विसव। मानसिक एक जो परिस्थितियां होती हैं, व्यक्तिगत हों, पारिवारिक हों, सामाजिक हों या फिर केवल पढ़ाई लिखाई से हों, बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और यहाँ तक कि उनकी जो सलाह होती है, उनका जो मशवरा होता है बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा में, वो बच्चों की ज़िंदगी को परिवर्तित करने में सक्सेसफुल रहा है। और एग्ज़ाम के साथ साथ बच्चे कई ज़िंदगी की बातें भी सीख लेते हैं। जैसे बच्चे आगे चल के ये ज़रूरी नहीं है कि क्या बनेंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि वो क्या करेंगे ज़िंदगी में। आणि आता खबरापत्रात घेऊया आनीक एक लहानसोच विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024।
तलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। 20 उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडे। दिवचले वरगाव पिळगावात देवी चामुंडेश्वरीची जात्रा मोठो उत्साह आणि भक्तिभावान मनयली। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले भाविक हे जात्रेक देवीच्या दर्शना खातीर येतात। देवी चामुंडेश्वरीचो सांगोड हो जात्रेचे मुखेल आकर्षण असता। देवस्थानाच्या समितीचे अध्यक्ष तुषार टोपले आणि देवळाचो इतिहास आणि जात्रेच्या उत्सवाविषयी सांगले। जो वार्षिक उत्तर गोव्यातलो आमचो प्रसिद्ध असो जो नौका विहार आसा तो नौका विहार आज संपन्न जालो आणि ह्या सगळ्या सोहळ्याक मोठ्या हजारोच्या संख्येन भाविकांनी सहभाग घेतलो आणि ह्या उत्सवाची फाल्यां सकाळी दही हंडी करून उत्सवाची सांगता जातली। दही हंडी जाल्यानंतर जगदंबा चामुंडेश्वरीची पुन्हा पालखी मिरवणूक जातली। ती मंदिरात येल्यानंतर त्या कालोत्सवाची सांगता जातली। या संपूर्ण या कालोत्सवाच्या उत्सवान सगळे लहानापासून वयोवृद्धांपर्यंत सगळ्या उत्साहान उमेदीन सहभागी झाले आणि जगदंबा चामुंडेश्वरीचे सगळ्यांनी या ठिकाणी येऊन दर्शन घेतले आणि सगळ्यांनी देवीचो आशीर्वाद प्राप्त केलो आणि सगळ्या भाविकांनी जे उत्तम सहकार्य दिले त्याबद्दल देवस्थान समिती या सगळ्या भाविकांचे मनपूर्वक आभार मानता। गोयात संवसारीक टेबल टेनिस कार्यावळ 2024 सध्या चालू जाल्या। हे कार्यावळीची अंदू ही दुसरी आवृत्ती। संवसारीक टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर गोवा 2023-24चे उक्तावणाक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आशिल्ले। ही सर्त घडोवन हाडिल्ल्या खातीर तांणी आयोजकांची तोखणाय केली। 25 देशांचे टेबल टेनिसपटू ह्या सर्तीत वांटेकार जाल्यात। गोय सदांच खेळाक प्रोत्साहन दिता। खेळा पर्यटना खातीर संवसारांत गोयचे नांव आसा अशें मुखेलमंत्री हे वेळार उलयले। World Table Tennis Star Contender Goa 2023-2024. The second time they are organizing this World Table Tennis Tournament in the state of Goa. I'm congratulating for the organizers. The UTT and the Stupa, they are the big supporters of this WTT tournament. The last time the Goa government has also supported. This time also we are supporting them. First of all, I'm welcoming them, all the players from the 25 countries. The player is attending this WTT in the state of Goa. It is one of the best tournament they are organizing. We are always organized the national games in the state of Goa, the World Beach Volleyball in the state of Goa, and this time this is the second time the World Table Tennis Star Contender they are organizing in the state of Goa. Only the Goa government is supporting them. This World Table Tennis is particularly this qualifying for the Paris Olympic 2024. They'll got whatever the qualifying marks after attending the WTT. It is specially for the Indian players. It is a good opportunity to qualify for the Paris Olympic 2024. आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34°C आणि उण्यांत उणें तापमान 21.8°C इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। बिहारात आघाडी सरकाराचे मुखेल घटक पक्ष जदयू आणि राजद मदीं फूट। राजकीय हालचालींक नेट। मुखेलमंत्री नितीश कुमार खंयचेय खिणाक भाजपाच्या तेक्यार नव्यान सरकार करूंक शकतात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्लीत करियप्पा मैदानाचेर एनसीसी पीएम रॅलीत वांटेकार। कॅडेट्सांक मार्गदर्शन। देशभरातले 2200 कॅडेट्स, विदेशी कॅडेट्स, 400 सरपंच, आपमजत बायला गटाचे प्रतिनिधी वांटेकार। भारतीय जनता पक्षान लोकसभा वेंचणुकेची तयारी केली सुरू। 23 राज्यांनी प्रभारी आणि सहप्रभाऱ्यांची नेमणूक। गोय भाजपाचे वेंचणूक प्रभारी आशिष सूद। महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलन पाटील हांणी घेतले फाटी। मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांचे हाजेरेत उपास सोडलो। आरक्षणाविषयी सरकाराचो अध्यादेश। आणि गोयात कला संस्कृती खाते आणि हस्तंत विभागीय सांस्कृतिक केंद्राच्या पालवान लोकोत्सव 2024 सुरू। लोकांनी उत्सवाचो, प्रदर्शनाचो आणि खरेदीचो आनंद घेवचो। मुखेलमंत्र्यांचो उलो।
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 122 पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।